धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. एक दीस पेद्रू आनी जुआंव दनपारा उपरांत 3 वरार जाताले त्या मागण्याक देवाळाक वेताले. तवळ जल्मा तावनस तोंटो आसलेल्या एकल्याक उखलन व्हरताले. देवाळाक वेतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवाळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटात त्या दारवट्या सरशी दिसपडते ताका हाडून दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देवाळाक भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुआंव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रोन ताका म्हणलें. तवळ तो थोंटो आपणाक खायपणी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाठारून तांकांच पळोवंक पडलो. तेदवा पेद्रोन ताका म्हणलें, रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेतच्या जेसू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रोन ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बळ आयलें. तो सट्ट करून उठून उबो रावलो आनी चलोंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगाता देवाळांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता ते सगळ्यांनी पळयलें. देवाळाच्या सुंदर दारवट्या सरशी बसतालो तो भिकारी होस्स म्हूण लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शरमेले आनी आजाप जाले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक सोतेल्यांचे काळजां संतोष बरेत जावं. सर्वेस्पराक अर्घां देया, ताचे नांव उलो मारा, परजामोदे ताचे कृत्या प्रगट करा. ताका गितां गाया, ताचे स्तुती करा, ताचे ऐश्वर्या वर्णिया. श्लोक. सर्वेस्पराक सोतेल्यांचे काळजां संतोष बरेत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा, सर्वेस्पराक सोतेल्यांचे काळजां उल्हासो. सर्वेस्पराक सोदा, ताचे पदवे सोदा, सदांकाळ ताचे मुखामळ सोदा. श्लोक. सर्वेस्पराक सोतेल्यांचे काळजां संतोष बरेत जावं. ताच्या सेवका अब्राहमाचे संतती ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो हाचो उगडास धरा. तोच सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताचे पदवे चलता. श्लोक. सर्वेस्पराक सोतेल्यांचे काळजां संतोष बरेत जावं. आपल्या खराराचो ताका उगडास आसा, 1000 पिळग्या पासत दिल्ल्या उतराचो. ताणें अब्राहमाकडे केल्ल्या कराराचो इसाकाक सोपत घेवन दिल्ले भाशेचो. श्लोक. सर्वेस्पराक सोतेल्यांचे काळजां संतोष बरेत जावं. सान लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैला पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाचे हळ्ळेक पैन करून वेताले. घडल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेत आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां भावल्लीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांवाचो
ताका जाप देवन म्हणालो, जेरुसालेमाक आयिल्ल्या यात्रिकांपैकी तू एकलोच परखी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाझारेना विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करण्यान एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धर्न दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक चडवून हाडटलो तो होस्स म्हूण आमी भरवोसोन आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडून आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडचे आदीं समाधे सरशी गेल्ल्यो. पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगिल्ले बरेच तांकां मेळ्ळे, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजोनी नातले. प्रवाद्यांनी सांगिल्लें सगळें सतमानूंक कितलें फाटीं तुमी? क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय? उपरांत मोइसेतावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचोंक जायते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें. पूण ताका ताणें परतून म्हणलें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. देखून तो तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्घां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखलो नपयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटताले न्हय? तेच घडये उठून ते जेरुसालेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी कसो जिवंत जाला, सिमांक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडल्या संगते विशांत आनी उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्त.